आज सकाळी फुडें बाजारान सदानंद कोल्ड ड्रिंक थंय एक व्हडले नळाचे पायप फुटले. पायप फुटून अख्ख्या बाजारान उदीक जालें. थोड्यांच्या दुकानान गेले, थोडे भायर बसता त्यांचे सगळो माल चिकचे येत जालो. हांव म्हणटा ही परिस्थिती आता जर पायप फुटोन जर अशें जाता जाल्यार पावस पडटो काय कितें जातलें. पावसाचें उदीक जर अशें हे जाल्यार अख्खे बाजार बुडटलो. तेन्ना हांव मुन्सिपालिटी कडेन मागता की गटार पयलीं साफ करा, हे आतां रस्तो करच्या पयलीं इतकेंच तेंच्या कडेन मागता. सो ते केन्ना सकाळी कितल्या वरांचे सकाळी आतां हांवें ते वेंडरांक विचारलें, ते म्हणटा आमी येवच्या पयलीं म्हणजे ते खंय 5:30 येयला, तेच्या पयलीं हांगा उदीक म्हाका दिसता की स पयलीं कितें तरी जालां आसतलें. आतां वेंडरांक विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें म्हाका की आमी येवच्या पयलीं हांगा उदीक भरलेलें म्हणून. सो ते काम करतना फुटला म्हणटा तुमी. काम करतानाच म्हणजे हे करतना कितें तरी जालां आसतलें, तेन्ना लिकेज जालें, तेंच्यांनी बरोबर पॅकींग करूंक नासतलें न्हू. ते आतां ते फ्लो जालो व्हडलो. मागीर हांवें तशेंच कितें केलें, म्हाका हांव शॉपार येयलो 8 सुमार, कळ्ळ्या उपरांत मागीर मार्केटचो चेअरपर्सन आहा न्हू आशिर्वादाक फोन केलो. आशिर्वादाक मागीर PWD म्हणलें तेन्ना आतां हें उदीक बंद केलें. सो लुकसाण जालां शॉपांचें. हां, शॉपांचें लुकसाण बी लुकसाण म्हणजे अजून सारकी हे येवंक ना, लोकांनी दुकानां उगडूंक ना न्हू. तेन्ना मागीर कळटलें कितें जालां. तेन्ना हांव CP कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता की गटाराचेर लक्ष दिया पयलीं, मागीर रस्ते करा. सगळें म्हणल्यार इतकें ह्या उदकान जर अशें जाता जाल्यार पावसान कितें जातलें हांगा.